मंगलम. जय श्रीराम. आमगेले मठाचो आराध्य देव रामदेव वीर विठ्ठलाक तशींची आमगेले प्रिय गुरुवर्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्यांक नमन करून गेलो. आज होनावरांतू हांगा रथ आयिल्लो तेन्ना म्हाका रथाचे तुमगेले एक अनुभव कशे आशिल्लो म्हूण सांगता म्हूण बलप्रना हांव एक म्हगेलो अनुभव तुमगेले मुखार दवरता. पयलीं अशें सांगता म्हळ्यार हे वर्णने करच्याक जायनाशिल्लो तसलो अनुभव हो. जीवमानांतू परम दुर्लभ जालो तसलो एक अनुभव म्हूण हांव सांगता. अशें की म्हळ्यार एक रामदेवालो आशिर्वाद आनी आमगेले परमपूज्य स्वाम्यालो एक अनुग्रह आनी आमगेल न्हय आमगेल म्हालगड्यान म्हगेल्या अम्मा बाप्पान केलें तसलें पुण्या फल त्या रामान हेर रुपार आमकां दिलें म्हणून हांव सांगता. अशी म्हाका एक रथयात्रेक वचच्याक अवकाश आसा म्हणलें तेन्ना हांवें वचका म्हूण लेखलो. कित्याक की म्हळ्यार देव प्रति एक व्यक्तीक तागेलें जीवन धन्य करून घेवच्याक एक अवकाश दिता. तरी म्हाका दिसलें की असल एक अवकाश आनी केन्नाय मेळचे ना आनी कोणाकय मेळचे ना म्हूण हांव एक वचया म्हूण अशें लेखलो. कडेन हांवें मठाचे आमगेले कोण सदस्य आसाचे तांकां सांगलें. तशींच स्वाम्यांक वरकीन विशय पावलो. कडेन जायत तूं वच म्हूण एक म्हाका स्वाम्याल आज्ञा जाली. अशी कडेन आमकां दिल्लीक आपोसून घेतलें. दिल्लीच्यान स्वाम्यान रथयात्रा म्हळ्यार कशी तशें आमकां स्वाम्यान समजून सांगलें की हे रथयात्रेक कसन बदल येता आसा. आमी प्रति एक जप केंद्रा गेले तेन्ना हे हाजो उद्देश कसलो आनी हो राम ते दिग्विजय रथांत बसून प्रति एक जप केंद्राक कितें येता आसा हें उठून एक आलोचन करतना स्वाम्यान आमकां मस्त चंद्ररुपान एक आचरण करून घेवन त्या रामाले दिव्य दर्शन घेवचें. तेवूय केन्ना घेवचें की म्हळ्यार सर्वांची त्या रामाले नामांकीत आशिल्ले प्रति एक जप केंद्रांत बसून 550 दिवस पर्यंत 550 कोटी रामनाम तारक मंत्राचो जप पदे पदे उच्चार करून घेवन ते सर्व जाले नंतर ताजे जपाचे अभियानाचे एक मंगल म्हणून घेताना हो रथ बदरिकाश्रमांतल्यान आमगेले केंद्र मठ पर्तगाळी पर्यंत येवचो. अशी स्वाम्यान आमकां बदरिकाश्रमांतल्यान पर्तगाळी मठा पर्यंत हे रथ येवका म्हूण संकल्प केल्लो. कडेन बदरिकाश्रमांतल्यान कित्याक येवका की म्हळ्यार आमगेले मठाधिपती पयलेचे परमपूज्य नारायण तीर्थ स्वाम्यांक आमगेले बदरिकाश्रमांतूची संन्यास दीक्षा दिल्ली. तशी थंयच्यान येवका अशी स्वाम्याली एक आलोचना आशिल्ली. तशी आमकां स्वाम्यान एक दिवस 12 तारीख ऑक्टोबराक त्या पर्यंत तुमी दिल्ली पावा म्हूण सांगिल्लें आशिल्लें. स्वाम्याले आज्ञा अनुसार आमी सर्व 12 तारीख दिल्ली पावले आनी आमगेलो दिग्विजय रथ तरी त्या दिसाक बद्रीक भायर सोन गेल्लो. आमी 13 तारीख स्वाम्या लोट्टू आमकां मिटींग जावन स्वाम्यान आमकां जे रूपरेश सर्व सांगलें आमकां मार्गदर्शन केलें. ताज नंतर आमी स्वाम्या लोट्टूची बद्रीक गेले. बद्रीक गेले नंतर बद्रीच्यान कसन एक बद्रीन तूं रथाक एक रामदेवाल प्रतिष्ठापन की रथाचे उद्घाटन हे सर्व हेची परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य हस्तान 18 तारीख 18 ऑक्टोबरा दिवस जालो. थंयच्यान तो रथ त्या दिवस सांजवेळू बदरिकाश्रमांत एक परिक्रम पुरा वचून येवन थंयच्यान 19 तारीख सकाळी आमी बदरिकाश्रमांतल्यान मुखावयले आमगेले प्रयाण भायर सरलो. 19 तारीख सकाळी 7:30 स्वाम्यान देवाक प्रार्थना करून घेवन आमगेलो रथ बदरिकाश्रमांतल्यान मुखावयल प्रयाणाक भायर सरलो. तरी आमकां प्रति एक कडेन गेले तेन्ना सर्वान विचारिल्लें एक कॉमन क्वेश्चन म्हळ्यार सर्वान विचारलें भटमाम तुमी बद्रीच्यान हो रथ कशें घेवन आयले, त्या रस्त्यार तुमी कशें आयले, कसने त्रास जाल्वे, कसने मध्ये तोंदर जाल्वे अशी सर्वान विचारलो होची चडावत प्रश्न. तरी आज हांव सांगता अशी की म्हळ्यार बदरिकाश्रमाच्यान तोग्गू नाव आत्ता पर्यंत हांगा होनावरा पर्यंत रथ आमी हाडिल्लो न्हय. आमी खाली रथार बशिल्ले तागेले सेवेक आनी तो रथ हांगा पर्यंत हाडिलो आनी हांगच्यान मुखार पर्तगाळी पर्यंत व्हरची बेची त्या रामचंद्रानची. अशी थंय आमकां खंयचे रितीन तोंदरे सान बी एक कश्ट येनाशिची थंयच्यान हांगा पर्यंत रथ येवं तशी ताणें अनुग्रह केल्ले. आनी हांव लेखता असल एक रथांत बसून ते रामदेवाले सेव करत म्हाका तांतू विशेष अनुभव कसन की म्हळ्यार
हांव रथांतू आसा बदरिक आश्रमाच्यान आज होन्नावरां येवं पर्यंत हांव रथांतू आसा तशी त्या एक रामचंद्राले तोंड पळयतची तागेले पांया मुळांत बसून येवं तसलो योगो हो एक म्हाका रामदेवान दिल्लो आसा स्वाम्यान अनुग्रह केल्लो आसा आनी हाजे रथा यात्रेचे दिवसा एक अनुभव आसाची सांगच्याक बसले रे हांव पयलें म्हणलें कशी ते वर्णने करच्याक जायनाशिल्ले एक विशय म्हूण तशी हे रथयात्रेन तूं आमी खंय खंय गेलेच की आमकां जना लोट्टू मस्त बांधव्य बरें वाडले आमी प्रति एक जप केंद्रा गेले तेन्ना आमकां ते देवाल सेव उरो आनी आमकां रथसेवक आमी कोण आशिल्ले आमगेले एक उपचारू नाजाल्यार आमगेले कुशलोपरी विचारचे की म्हळ्यार प्रति एक जप केंद्रा गेले तेन्ना आमकां स्वाम्यान असल वेवस्था केल्ली की म्हळ्यार हें सर्वांत उंच आनी हाज्या किंता जास्ती कसं करचें जायना आनी हाज्या किंता जास्ती वरकीन आमी बी कसं अपेक्षा करचें ना त्या प्रमाणेचेर आमकां स्वाम्यान सर्व कडेन राबची की प्रति एक वेवस्था कोन्न दिल्ली तशी आनी आमकां आमगेले सर्व रामजापकान प्रति एक जप केंद्रांतू बरे रितीन आमकां आमगेले उपचार की ना आमगेले कुशलोपरी विचारचे की तुमकां कसन जावं का कसन कशी करूं येता आमी आनी त्या जप केंद्रांचे सर्व आमगेले स्वसमाज बांधवान मेळ घेवन हो रथयात्रा आज इतलो विजृंभणेन चलता आसा अशी हे रथयात्रेक आमगेले पूज्य स्वाम्याले दिव्य संकल्पूची तशीच तांगेले आशिर्वादूची आनी रामाक कोणाले करून घेवका कशी करून घेवका म्हूण ताका गोत आसा आनी आमगेले स्वाम्यांक कशी मार्गदर्शन करता म्हूण गोत आसा आमगेले एक पुण्य आमगेले सौभाग्य म्हणटा तो राम त्या वेळार आमकां प्रेरण दिवन करून घेतल्यार ते रामान दिल्ले प्रेरणेन आमी करचें काम कशी करता म्हणून आमगेले पूज्य स्वामी आमकां चंद रितीन मार्गदर्शन दिता आसाचे हांव एक विचारून घेवचें मुखावेल दिवसांतूची आमगेले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठांतू असले अनेक सेव करतसल भाग्य आमकां सर्व रामसेवकांक प्राप्त जावो आनी परमपूज्य स्वाम्याले एक मार्गदर्शन आमकां निरंतर मेळता उरका अशी हांव त्या देवाक विचारून घेता आनी आनीची म्हगेले एक विशेष जावं गे न्हू तुमकां सर्व आमगेले स्वसमाज बांधवाक एक विनंती आसा कसन की म्हळ्यार हें स्वाम्यान कसन इतलो तूं आमगेले एक जप करचे की ना जप जाले नंतर एक रथयात्रा म्हूण केले की ते कसले केले की म्हळ्यार तुमी केले तसलो तो जप तुमगेले गांवांत येयले ते न्हची त्या रामचंद्राल पांया मुळां दवराची मागीर तुमी केलेले ते तागेले प्रित्यर्थ आसा देखून ते ताका समर्पण तुमी कराची म्हूण सांगून स्वाम्यान एक आमकां असलो सदवकाश करून दिल्लो आसा तरी हांव सर्वालेक विनम्रतेन एक विनंती करून घेता आतां रामनाम जप जालो रामालो दिग्विजय रथ बी तुमगेले जप केंद्राक आयलो हाजे मुखावेलो भाग कसन की म्हळ्यार तुमी सर्वान न चुकता तुमगेले सहकुटुंब परिवार समेत जावं गे न्हू आमगेले केंद्र मठ पर्तगाळीक तुमी येवका हे 26 नोव्हेंबर ते 27 नोव्हेंबर ते डिसेंबर 8 पर्यंत जावं तसले रामनाम तारक मंत्राचे महायज्ञांतू तुमी सर्वान येवन भाग घेवका तुमी सर्वान परत एक वेळे रामदेवाले वीर विठ्ठल देवाले तशींची आमगेले परमपूज्य स्वाम्याले सेव करका तुमगेले शक्त्यानुसार तुमी थंय येया आनी तो देव तरी तुमकां खंडीत प्रेरण दिता तुमगेले खंयचे सेव ताका करून घेवका की ना तुमी खंयचे सेवा कशी केले ताका प्रिती जाता की ते तो करून घेता तरी हांव आमगेले समाज बांधवा लेगी विशेष जावन घेवन आमगेले समाजाचे म्हालगडे लेग हांव विनंती करता तुमी तुमगेले चेडूं की ना तुमगेले नातर की आसा तांकां घेवन येया कित्याक म्हळ्यार आमगेले मुखावेल पिढीक आमगेले मठ संप्रदाय म्हणे कसो न्हय आमगेले आचरण कशी हे तुमी शिकोवका म्हूण जाल्यार 10 दिवस तुमी पर्तगाळींत राबले पुरो विंगड कसो शिकोवका म्हूण ना हे 10 दिवसांतू तांणी सर्व शिकून येताची अशी म्हगेले म्हाका खंडीत विश्वास आसा तरी हांव विनम्रतेन तुमगेले एक प्रार्थना तेची करता तुमगेले चेडूं की नात्र आसांची तांकां खंडीत घेवन येया आनी सर्व येया आमी सर्व मेळया मठा एक सेव करया सर्वान मेळ्ळ्यार हो महोत्सव आनीक चंदायेन जाता अशी हांव ते रामदेवाल चरणांतू विश्वास दवर न्हू परमपूज्य स्वाम्या वयर विश्वास दवर न्हू तुमकां सांगता आसा हे आमंत्रण तुमी आमगेले संस्थाना वतीन उरो आनी आमगेले दिग्विजय रामरथाचे आमी कोण रामसेवक आसाची आमगेले तर्फेन तुमी स्विकार करून घेवन खंडीत येवका आनी विशेष जावन एक सांगचें म्हळ्यार स्वाम्यान आमकां मस्त लोकांक म्हणलें तुमगेले तुमकां एक चान्स मेळ्ळे तुमकां एक अवकाश मेळ्ळो वच्चाक म्हूण सांगून वय आमकां एक अवकाश मेळ्ळो खंडीत तरेची आमकां हें अवकाश रामदेवान दिल्लो आनी आमकां हें स्वाम्यान अनुग्रह करून दिल्ले आनी आमकां आमगेले म्हालगड्यान केल्ले पुण्या निमित्त आमकां अवकाश मेळ्ळा
अशें म्हूण हांव अशें म्हूण हांव भावसिता आनीची हे आमगेले रथयात्रे रे आमी वचून रामदेवाल सेव करून अनेक तीर्थक्षेत्रांतू अनेक पुण्य न्हंय दांटून आमी कसं आयून हांगा एक किंचित पुण्य संपादन केल्लं की ते सर्व ही जी आमगेले समाजाक अर्पीत जावं अशें म्हूण सांगून हांव एक म्हगेले 2 उत्तर प्रभू रामचंद्राले चरणारांत दवरून सर्वांक वंदन करता.